सुरुवाती कमी गायन घेऊया. 835 पेज 19. Soshi haya dunia mozo tuji mago kamka ai to tu sab somestachi do in bakoi koros samshi ai to tu sab somestachi do in bakoi Soshi haya dunia Vumutuka moi maharga Kaltu nodor deva kuchi Somesta circa klupici Kaltu nodor deva kuchi Somesta circa klupici. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. काय दिवंक आमचे देसांव आर्गां दिवन दिन वासून लोगणाचे वरो समारंभता झेवियर आनी दाविना फेर्नांदीस. आमचे एक एकल्याचे मागणे ह्या बलिदानांतल्यान आमी बापाक उबारुया. कित्याक आमी आयल्या ही सादतोनीची आमी भोक्ती कोत्ता देवसां कोत्ता तातूंत बाबार्थान वांटो घेवंक म्हणटच ह्या भाग्यवंताचे मोजतीन आमचे एक एकल्याचे मागणे ह्या बलिदानांतल्यान बापाक उबारुया. मागुया शांती खातीर ह्या संवसाराक शांती आनी तेच बरोबर ह्या उत्सवीक वर्सान आमी आसतना हे देवाचें बरेंपण घेतना आमी ह्याच बोरवाशान बरोवन एकामेकाक आमी बरीं जावंक आमी बरें करूंक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणीनो, हो आयतार गेलो तो आमी समारंभलो शुभ वर्तमानाचे नियाळून जेजू बरो गवळी म्हणटच ह्या बऱ्या गवळ्या खाल आमी कशीं वाडटा आनी जेजू म्हणटा आमी तर ताच्या हिणांतल्यो शेळयो जाल्यार आमकां सासणाचें जिवीत मेळटा, आमचो इबाड जायना आनी ताच्या हातांतले कोणूच आमकां काण व्हरूंक शकना. काय बरें आस्वासन तो दिता. खरेंच ताच्या हिणांतल्यो आमी शेळयो आमी वाडल्या अशीं ह्या ताच्या मोगान ताच्या उतरान ताच्या जिवितान चुकल्या आमी असोच पडल्या आमच्या पातकान आनी भाशेन ह्या ताच्या हिणान रावूंक पयस उरल्या. ओळखून घेवन सगलीं बराबर दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सोर पोतेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भागिवोन सदांच सांकवार मारये सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोतेदार देव आमची काकूट करूंक आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. Soumya
प्रार्थुया. बापा, तुवें लिस्बोवाच्या बागयोंत आंतोनींक खोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजे आकांताक सांपडलेल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूंक आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मोजत आमकां मेळूंक. हें आमी मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. इस्तेवाक पिडापीड दिवंक सुरू केले तेन्ना जोली मोली शिंपडलेलो तो भावार्थी लोक फिनिसियेक, सिप्रुसाक आनी आंतोकियेक पर्यान पावलो. पूण जिदेवा भायर आनीक कोणाकूच ती देवाचें उतर परगोटी नासली. पूण तांतलीं थोडीं जाणां सिप्रुसाच्या आनी सिरेनाच्या गांवचीं तीं आंतोकियेक गेलीं आनी थंय ग्रेक लोकांकूय सोम्या जेजूच्या शिववर्तमान परगोटूंक ताणें सुरू केलें. सोम्यान तांकां आदार दिलो आनी जायतीं जाणां बावाट धरून सोम्याशी परतलीं. ही खबर जेरुजाल्याचे पवित्र सभेच्या कानार पडली आनी ताणें बार्नाबासाक आंतोकियेक धाडलो. थंय पावतोच देवाचें देणें पळोवन तो खुशाल जालो आनी सोम्यांक विस्वाशी रावूंक ताणें तांकां उर्बा दिली. कित्याक तो एक बरो आनी पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थान भरलेलो मनीस आसलो. आनी सोम्याचो पाटलाव करतल्यांची संख्या जायती चडली. उपरांत बार्नाबास पावलूक सोदूंक तिर्सुसाक गेलो आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत ताणें ताका आंतोकियेक हाडलो. एक आख्खें वरस थंयचे पवित्र सभेन ते जियेले आनी पुष्कळ लोकांक तांणी शिकोवन दिली. आंतोकियेक शिसांक पयलेच फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. देवाचें उतर हें. आमचो जाबाब. सोमेस लोकांनो देवाक वाकानात. सगलीं म्हणुया. सोमेस लोकांनो देवाक वाकानात. पवित्र पर्वतार जें शार बांदलां तें सर्वेस्पराच्या मोगाचें. जाकोबाच्या सगल्या शारां नगरा परस शियोनाच्या दारवट्याची तो चड अपुरबाय करता. तुजे वडविके विशीं जायतें ताणें सांगून दवरलां. देवाच्या शारा साबाब. सोमेस लोकांनो देवाक वाकानात. म्हाका ओळखून बसतल्या मोदें राहाब आनी बाबुलियोन हांव लेखतलो. तशेंच फेलिस्तिया, तीर आनी इथोपिया त्या शारांक जमलोल्यात म्हूण लोक वळखतलो. पूण शियोनाक सगलीं माथा म्हणटलीं, कित्याक आसा तितल्या शारां ताचीं बालां. ताणेंच भोव व्हडत्या देवान शियोन शार तीर करून दवरला. जाबाब. सोमेस लोकांनो देवाक वाकानात. पोरसाच्या पत्त्यार सर्वेस्पर अशें बरयता. ओमकी ओमकी पोरसा ह्या शाराक जल्मली आनी ताचे राजकुंवर नाचून गावून थंय भितर सरतले म्हूण तुज्या गोपान सगल्यांक तिकाण. जाबाब. सोमेस लोकांनो देवाक वाकानात. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Service for
म्हजी मेंढरां म्हजो तालो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव कोत्तात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सगळी आसूं. जुवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमान तुका सोमिया. हिंदवालाच्या समोर जेरुजलेम भेटवणेची परब चलताली. देव मंदिरांत सोलोमनाच्या तारांगणांत जेजू भोंवतालो. तेन्ना ताचे भोंवतणी एकठांय जावन जुदेवांनी ताका म्हणलें, केदे पर्यंत तूं आमकां दुबावान दवरतलोय? तूं अभिषेक जाल्यार आमकां सारकें सांग. जेजून तांकां परतेपाल केलो, तुमकां हांवें सांगलां आनी तुमी सोत मानिनात. म्हज्या बापाचे नांवेन हांवें करता ती कामां म्हजे विशीं गोवाय दितात, पूण तुमी सोत मानिनात, कित्याक तुमी म्हजी मेंढरांतली न्हय. म्हजी मेंढरां म्हजो तालो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव कोत्तात. तांकां हांव सासणाचें जिवीत दितां. ती कधीच इबाड जावची नात आनी तांकां म्हज्या हातांतली कोणूच काडून व्हरचो ना. म्हज्या बापान ती काडून व्हरूंक जाय. म्हज्या बापान ती म्हाका दिल्यांत. तो सगल्या परस व्हड आनी म्हज्या बापाच्या हातांतली कोणाच्यानूच तांकां काडून व्हरूंक जायना. हांव आनी बाप एकूच. स्वामी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान दी. म्हाकानी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भावां भयणीनो, आमी आसां ह्या जिवनपणाचे परबेच्या दिसांनी आनी बोगोर बोगोर आमकां देवाचें उतर उगडास कोत्ता, पुरावे दिता. आमकां ह्या भावार्थान बोरवाशान बोत्ता जेजू जिवोन जाला आनी जिवोन जावन ताणें आमकां ह्या ताच्या जिवितान भितर काडलां. ताचें सासणाचें सूख, ताचें पुनर्जिवीत आमकां आनी ह्या बापाच्या उजव्याक बसला आनी सगली पदवी, सगलो मान, सगलें रायपण, सगल्या जिविताची आनी मरणाची चावी ताच्या हातान. तो पदवेदार, तो ओरोम आनी शेवट. म्हणटूच कितली बावार्थान बोरवाशान बरोवन आमी वाट चलता, कित्याक जेजून आमकां ह्या आपल्या जिविताचें सूख बसयलां, आपलें जिवीत बसयलां. आनी ही परब जावन आसा आमकां सगल्यांतली व्हडली परब आनी आवय जावन आसा सगल्या परबांची. जेजू जिवोन जावंक ना जाल्यार सगलें निर्फळ आमी उचात्ता तें उतर, आमी परगट्टा तो भावार्थ, आमी जियेता तें आमचें जिवीत सोमी सगलें निर्फळ हें देवाचें उतर आमकां उगडास कोत्ता. म्हणटच जेजू खरेंच जिवोन जाला आनी हें ताचें जिवीत ताणें आमकांय दिलां. आयज देवाचें उतर आमी नियाळ्ळें आनी पळयलें जाल्यार आमी पळयता जेरुजलेमाक थावन बार्नबासाक अंत्योकेक धाडटात. कित्याक पिडापीड सुरू जालें तेन्ना इस्तेवाच्या मोन्ना उपरांत थोडीं बाबार्थीं आमी पळयता जोडी मोडी शिंपडलीं आनी ती अंत्योकेक आसान आनी ती हें देवाचें उतर तांणी परगटलां
आनी देवाचें उतर तेंची येतात म्हणटच कितें तरी बरें थंय जालां ही खबर जेन्ना जेरुजाल्याच्या कानार पडटा तेन्ना ते बार्नाबासाक धाडटात अंत्योकीक आनी बार्नाबास पावलूक वेता सोदूंक ताका हाडटा आपणाचे बरोबर आनी ताका घेवन एक वरोस थंय ते रावतात जेजूक परगटूंक हें बरें करूंक बरें शिकोवंक आनी थंय थावन पयले फावट हे पोरजेक ह्या जोम्याक क्रिस्तांव म्हूण नांव पडटा म्हणटच क्रिस्ताचें जिवीत तीं जियेतात आनी क्रिस्ताच्या जिवितान तीं वाडटात दुसरें आमी पळयता शुभ वर्तमानान आमच्या नियाळूंक येता पळोवंक येता म्हणटा पळय तें हें जेजू ह्या जुदेवां बरोबर आसा तांचे बरोबर रावन जेजून जायतीं विजमितां केल्यान ओचोऱ्यां केल्यान मिलाग्री केल्यात तरी आसतना ह्या जुदेवांच्या मनान जेजू अभिशिक्त जेजू देवाचो पूत जेजू सगळें जिवीत आसा म्हणून जेजू देव म्हणून ते मानून घेवंक कबूल ना वयल्यान ओदीक म्हणटात तूं आमकां ओदीक दुबावान आनी काळोखान आजुनूय दवरताय आनी जेजू तांकां जबाब दिवन म्हणटा तुमी म्हज्या मेंटरांतलीं न्हय तुमी म्हज्या मेंटरांतलीं न्हय आनी खरेंच आमी तर जेजूच्या मेंटरांतलीं न्हय जाल्यार आमी जेजूक केन्नाच ओळखूंक आमी पावचे ना जावचे ना खरेंच आमी ताच्या मेंटरांतलीं जाल्यार आमी पळयतले हांव जेजू म्हज्या जिवितान कितें कोत्ता पळय तो दर एका घडयेर दर एका पावलार दर एका म्हज्या जिवितान हांव वाडटा पळय ते घडयेर तो म्हज्या जिवितान वावुरता खरेंच हांव ताच्या ह्या मेंट्यांतलो आनी दुसरें जेजू म्हणटा म्हजी मेंटरां म्हजो ताळो आयकतात ती म्हजे फाटल्यान येतात हांव ताका वळखता आनी ती म्हजो पाटलाव करतात आनी तीन वस्तू तो मागीर बासायता सांगता तांकां सासणाचें जिवीत हांव दितां तांकां तांचो इबाड जावचो ना आनी म्हज्या हातांतलीं तांकां कोणूच काण व्हरचो ना कोणूच तांकां काण व्हरचो ना तिच्या बाबणीनो अशें आमचें जिवीत जेजूच्या जिवितान तें सुगूर जालां जाल्यार हें देवाचें उतर आमी घेतना नियाळटना दोन तीन वस्तू आमच्या जिविताक आमी घेवया पयले सुवातेर आमी पळयता आयज आमच्या गोंयांत ह्या दिसांनी पाद्रीची नेमणूक जाल्या आनी आमचे ते पादविकार कशे पातकूर कशे कोपेलांव कशे ताका सगळे ह्या आमच्या फिगोजांनी धाडल्यात पिस्पान केल्या म्हणटच आमी पळयता जेन्ना वेगवेगळे गवळी आमचे फिगोर्जांनी येवन वेतात वेगवेगळे गवळी म्हणटच सगळे आमचे गवळी आमचे फिगोर्जांनी येतात तेन्ना आमकां सगळे बरें शिकयतात बरें कोत्तात बरें उलयतात बरें दितात बरें शिकयतात शीत शिकयतात जायत्यो बऱ्यो वस्तू सांगतात देवाचें उतर आमकां दितात देवाच्या बऱ्या उतराचो चोरो आमकां वांडटात आनी तेच बरोबर कशी आमी देवाशी लागीं येवंक जाय देवाच्या जिवितान आमी वाडोवंक जाय तें आमकां जाय तें सांगतात म्हणटच जाय तें बरें म्हणटच आमी तर ह्या खरेंच ह्या आमच्या गवळ्या बरोबर आसाव गवळ्याचे खाळ आमी वाडटा जाल्यार खरेंच आमी गवळ्याचें आमी आयकतले गवळ्या खाल आमी ताका आमचो तेंको दिवन सांगात दिवन आमी बरें हे आमचे फिगोर्जेन आमच्या समुदायान आमी सगल्यांक हें पावयतले कित्याक आमी ताचे बरोबर ताच्या खिणांतलीं ताच्यो शेळयो हें म्हजें काळीज मौन जाता कालूच म्हजेशीन कोण बसलोलो आनी म्हाका म्हणटालो म्हजो भाव आसा पळय तो म्हजें पादिकाराचें आयकना शाणपणां उलयता कितें कितें म्हणटा हांवें ताका सांगलें तो आमचो पादिकार तुवें आयकूंक जाय ताचें आमी आयकूंक जाय तो कितें सांगता पळय तें नाजाल्यार तूं पाद्री जा तूं पाद्री जा हय नायस रिस्पॉन्स आय लायक दॅट सो वेन आय वॉज रिफ्लेक्टींग आय थॉट दॅट आय वील शेअर वीथ यू म्हणटच पळयता हांव जेरुजाल्याक सावन बार्नबासाक धाडलो बार्नबास पावलूक सोदूंक गेलो ताका हाडलो आनी रावलो म्हणटच आमी तुमचे बरोबर गवळी कशें रावतना
तुमची आमी मोगान आपुरबायेन सेवा कोत्ता आनी जाय तें बरें तुमकां शिकयता कितें जाय तें बरें आमी तुमकां शिकयतना तें आमच्या जिवितान आमी दवरुया आनी आमच्या गवळण्या बरोबर ताच्या हिणांतल्यो शेळयो कश्यो आमी वाडुया हें बरें हातूंत जाय तें बरेंपण आसा आमचो भाग्योंत आंतोन आमी पळयता तो वाडलो आनी तो वाडलो त्या वातावरणान आमी पळयता पवित्र सभेन जायती वांकडी शिकोवण वेताली हेरेटिक्स आनी तेन्ना ही वांकडी शिकोवन वेताली तेन्ना तो उबो रावलो आनी आपले पोरजेक बरी शिकोवण ताणें शिकयली आनी बरी शिकोवण शिकयतना ताका जायते जाण हे वावुल्ले ताच्या जेवणान वीख घालून ताका मारूंक ताका कोबार करूंक पूण तो पाटी सरलो ना तो रावलो गोट जेजूच्या आदारान जेजूच्या आपणाच्या मागण्याच्या बळान हे भाशेन जैत व्हरूंक उबो रावलो बरें पळय तें शिकोवंक बरें पळय तें सांगोंक आनी भाशेन सगल्यांक जेजूशी हाडूंक खरेंच आमी ताच्या हिणांतल्यो शेळयो जाल्यार हांव म्हणटालो 3 वस्तू जेजू आमकां बासावणी कोत्ता ह्या बाबार्थान आमकां वाडोवंक मागता सासणाचें जिवीत मागीर इबाड जावचो ना आमचो आनी तिसरे सुवातेर ताच्या हातांतली आमकां कोणूच काण वचचो ना प्रितीच्या भाव भयणीनो आमचें जिवीत आमी खंय सुगूर केलां आयज आमी पळयता आमचें जिवीत आमी सुगूर कोत्ता ह्या संवसारान एक गिरेस्तकायेन आमच्या बिजनसान आमच्या पयशांनी आमच्या जायत घडयेक म्हजो कोण मोगाचो आसा पळय तातूंत वेर आय हॅव सेक्युअर्ड माय लायफ रियली आय हॅव सेक्युअर्ड माय लायफ इन जीजस इन गॉड द फादर इन गॉड द होली स्पिरीट खरेंच जाल्यार आमी खरेंच देवाशीन आमचें जिवीत सुगूर केलां जाल्यार आमी पळयता आमकां सासणाचें जिवीत देवाशीन आमचें जिवीत आमी सुगूर केलां जाल्यार आमचो इबाड जावचो ना देवाशीन आमचें जिवीत सुगूर केलां जाल्यार आमकां कोणूच काण व्हरचो ना ह्या देवाच्या हातांतलो आमचें जिवीत ह्या संवसारान सुगूर जाता देखून आमी पळयता आमकां तातूंत मागीर सासणाचें जिवीत ना आमचें जिवीत थंय कोबार जाता आनी हाका लागून आमी पळयता कोणूय आमचो मोगाचो मोदता खंयचेय पिरायेर उत्तर पिरायेर मोदले पिरायेर भुरगे पिरायेर आमची बाबाट आमचो नाच आनी आमचें अख्खें वी आर ऑल टोटली डिस्टर्ब्ड कित्याक आमी जाणा ह्या संवसारांतली आमकां काण व्हेली पूण खरेंच आमी बाबाळताची आमी म्हणटा म्हाका सासणाचें जिवीत आसा म्हजें जेजूशीन मागीर अशें जाल्यार म्हाज्या आमच्या संवसारान ह्या इबाड कांयच ना आनी इबाड करून आमी दिता आमचे डांस नाच मारून जिवीत इबाड कांयच ना पळयता आमी आतां भुरग्यांचें आमचें जिवीत तें मोबायलाचेर इबाड ते मागीर डांस नाच मारून इबाड ड्रग्स आनी इबाड बेबदिकाय करून इबाड आनी काण वता चोरून वता कोण आमकां देंवचार मागीर कित्याक आमी ह्या संवसारान आमचें जिवीत सुगूर केलां जेजू सवें न्हय जेजू सवें आमचें जिवीत सुगूर जालां जाल्यार देवाच्या जिवितान जाल्यार कोणूच तें काण वचचो ना भाग्योन आंतुनीचें जिवीत ताणें सुगूर केलें देवाच्या जिवितान तो जाणा सासणाचें जिवीत कितें पळय तें तो जाणा हे देवाच्या जिवितान सुगूर केलें इबाड ना आनी कोणेंच ताका काण व्हरूंक जालो ना ह्या संवसारान आनी इतलें ताचें जिवीत जालें की हो बाळूक जेजू ह्या ताच्या ग्रंथाचेर खेळ्ळो आनी आपलें दर्शन ताका दिलें आनी ताच्या जिवितान ताणें ताका गोट केलो ह्या भागवताची मोजोत ताचें जिवीत शिकूंक आनी ताचें जिवितान वाडटना जेजूच्या जिवितान वाडोवंक आमी आयल्या ह्या देवाच्या घरान जेजूक आमी घेतल्या ह्या संस्कारान ह्या उतरांतल्यान ताका घेतला आनी तो आमचो आदार तो आमची गोठाय तो आमचें बळ जावंक ह्या संस्कारान ताका आमी घेतल्या म्हणटूच खरेंच ताका घेतना तो म्हजो आदार जाल्यार हांव पळयतलो तो म्हजी गोठाय जाल्यार तो म्हजें सासणाचें जिवीत कित्याक हांव शेवता नाका आनी जेजून म्हणलां कोण म्हाका खाता म्हाका पियेता तो केन्नाच मरचो ना मेलोय जाल्यार तो जिवो आसतलो आनी हो म्हजो जेजू म्हजो आदार म्हजी गोठाय जाल्यार आनी ताच्या जिवितान म्हजें जिवीत सुगूर जालां जाल्यार म्हजो इबाड ना हांव ताच्या जिविताक पावलां तो म्हाका तारुणांक उबारतलो ताचें पुनर्जिवीत तो म्हाका दितलो आनी हो म्हजो जेजू म्हजो आदार म्हजी गोठाय जाल्यार ताच्या हातांतलो कोणूच म्हाका काण व्हरचो ना
होच जेजू म्हजो आदार जावं, होच भाग्यवंत ताचो सांगात घेवन म्हाका ह्या जिवितान वाडोवंक म्हाका आदाराचो जावं. उबी रावया. देवाचें उतर आमी नियाळ्ळा आमच्या काळजान मोलान तें घेवन ह्या वेळार आमचे मागणे आमी बापाक उबारुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूच्या मोगान ओदीक गोठ रिगून आनी ते आपल्या जिविताचे चालीन जेजूचे मोगाचे गोवाय जिवे गोवाय जावं बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, दोयाल बापा, ही मागणी आय. आमचे पवित्र सभेक लिओ 14वो नव्या पाप साहेबाचें देणें फावो जाला. तर पवित्र सभेन आपली गवळीक सेवा देवाचे खोशे प्रमाणें ताणें दिवंक आनी पोरजेक एक युक्त फुडारी तो जावंक देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, दोयाल बापा, ही मागणी आय. आमच्या दर एकल्याच्या जिवितान जेजूक पयलो वयलो जागो दिवंक ताची आज्ञा आमच्या जिविताच्या पावलांक उजवाड कशी घेवन भावार्थाच्या मार्गदर्शनान आमी वाडोवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, दोयाल बापा, ही मागणी आय. आयज झेवियर आनी दाविना फेर्नांदीस आपल्या लग्नाचो दीस समोर रमता. त्या सुमयार ताणें ह्या मिसाचें इतेसांव भेटयलां. तर भाग्यवंत आंतुनीचे विनवणेन बापान तांच्या कुटुंबाचेर सुभाम आशिर्वाद घातल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, दोयाल बापा, ही मागणी आय. बापा, आमचे मागणे आमी तुका केलां. तुजे पवित्र आत्म्यान आमकां बोर आनी आत्म्याचे गोठायेन उजवाडान सुरतेन तुजे सोवे आमचे जिवीत आमी रिगोवंक सुगूर करूंक आनी ह्या वरवीं आमकां सासणाचें जिवीत तुजें सूख सगल्यांक फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया. C23 पेज 38.
रावले तुझे रोजे मोरपिलो ले तुझे रोजे मोज्या भावां भयणींनो, आमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या दवा सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा भाग्योन आंतोनीचो हो दीस समोरमतना खोशेन आमी तुका हो योदन समोर पिताव. ताची शिंगोण घेवंक एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव आनी आमकांच आनी आमच्या सर्व तुका समर्पून दिताव. हे आमचें समर्पण तूं स्विकार कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवान आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाळगता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरकाळी आनी सर्वताय आमी तुका वाखाणूंक फावो. श्रेश्ठ सुगुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोळ कोत्ताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं ताका गोवाय कोत्ताय. तुजे सोडवणीचो फळ आमकां लाभूंक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगल्या तुज्या दोलबारां बरोबर आमी तुजी स्तुती गायताव. Dolvarazzo, सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार भोंगला तुझ्या वैभवान. उसळी तुका सोयसोय. सर्वेस्पराचे नावे बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागताव. सांग ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ती म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आंतले पियेयात. ती म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत पातकांचे बोगसणे मेळूंक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत ते वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartazo good por go to ya. Sonia Jesu amio lokada. Ani ekasite pieta.
गावठी तू वैभवान येसू आम्ही तुझे मरण परगटा बापा जेजूच्या मोन्नांचो आनी पुनर्जिविताचो आमी भोगतीपणी ग्रास करता हो जिविताचो उंडो आनी सरवणेची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा सिमांव आमच्या आदारी गवळी बापाक आनी सगल्या यात्निकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन जुजे तिचो पोती भाग्योन धर्मदुतां सेंट एंटनी आनी सर्वकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन बापा कुलो करून ताचो आदार मागून सगलीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार बाबा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत तुजी शांती दी सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओंत रेखता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकादांतली आमकां वाटाय की पदवी आनी महिमान तुजी सासणाच्या सासणा सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी कशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जोची येताय राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमची सवय आसूं मी सुकली एकामेकाक सोम्याची शांती वांटुया देवाची शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी ही देवाची शिळी संसाराचे पाप काटती शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सोगलीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली कोम्याच्या वेळार आमी गायन घेवया D34 पेज 65 ी
moshakayonku kushakayinulaso moshi pito chieta mozo Deus живот Jésus от мя moshakayonku kushakayinulaso moshi pito chieta mozo Deus живот Jésus porque lo mozo mo viron que lo chumoso ai lo Jésus Deus taro apun mozo pranzalo ot mi amor chakayonku kushakayinulaso moshi pito chieta mozo Deus живот Jésus от мя moshakayonku kushakayinulaso moshi pito chieta mozo Deus живот Jésus от мя moshakayonku kushakayinulaso moshi pito chieta mozo Deus живот Jésus tanile mochi kalis shito luta graudale sugi boishi polo kalisale dadushi от мя moshakayonku kushakayinulaso moshi pito chieta mozo Deus живот Jésus उभी राहूया.
प्रार्थुया. बापा, जेजू आमचो जिवो उंडो, ताचे वरवीं तूं आमकां पोसताय. तोच आमचो गुरू, ताचे शीस आमकां करून तो शिकयता तें सगलें सोत आमचे जिणेन मानून घेवंक आनी प्रिती मोगाच्या कोरण्यांनी तें पाळूंक आमकां कुरपा दी म्हूण भाग्योन आंतोनीचो दीस समोरमतना आमी तुजे लागीं विस्वासान मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसया मातशी. मोगाळ बाबणीनो, आज कावन्सिलिंगाक फकत सिस्टर सँड्रा आहा. तुमी तिचे कडेन अपॉयंटमेंट घेवचे केन्ना ती तुमकां दितली. तिच्या प्रमाणे तुमी भायर वेचे. फादर दानाम ना, तो घरा गेल्लो आसा. तो गेल्लो मंगळार आनी आयचो मंगळार तो ना, फकत ती आसतली. गेल्ल्या सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. जोय जोय सोर्वेस्पोरा. देवाचे वडकार. जोय जोय सोर्वेस्पोरा. भाग्योन आंतोनूची विनवणी मागोंक मागणें. भाग्योन आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता. नोमान तुका भाग्योन आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानांच्या दोर्मदुता. कोर मोजें जिवीत नितोळ निर्मळ. बोर मोजें मोन जाणवायेन. पेटोय मोजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती मोज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकोय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी मोजें खोंती बोरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता. आनी तुजे वेगेन आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका बोत्तलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशान रावता. भाग्योन आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवणदारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी मोजें दोळडीरपण आनी उपोदरे, मोजे हुस्के आनी खोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पळय. मोज्या हुस्क्या खोतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेगेन आयलोल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीनच मेळोवन घे. ओत्सोरियांच्या भाग्योन आंतोन तुका उलो मात्तोल्यांक तूं ना म्हणनाय, पूण तांकां सदांच पावोवंक तूं राजी आसाय. तो तुजे पोदवेदार मोजतीन एक खालतिकायेचे क्रिस्ती जिवीत जियोंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोणवाळाय, थोडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोदीन जेजू सारकेले बरे गोळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनोती कोर. आमेन.
शेवटाक आमी गायन घेवया U25 पेज 243. Surya, tu